अमराय एरिया ही अमराय हावजिंग बोर्ड म्हणटा हांगा सराउंडिंग सगळे हावजिंग बोर्ड आसा। हांगा सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटाचें काम चालू आसा आनी त्याच्या खातीर हांगा जवळ जवळ 12 ते 15 मीटर खोल खणलेलें आसा आनी त्याच्या सकल आनी जवळ जवळ 2 ते 3 मीटर सकल उदक भरला, बांय मारलेली आसा, कारण ही जागा ही सगळी उदकाची जागा। सो काल अशें कळोन येयलें की एकटो लेबर हांगा सकल पडलो आनी मेलो। आतां कसो मेलो, बुडून मेलो काय ताका कसो मार लागलो तो आतां पोस्टमॉर्टम जातलें तेन्ना कळटलें, पूण मेलो। तो कामाक आसलो हांगा कामाक आशिल्लो। नजरुल हुसेन शेख म्हणून मुंबय रावपी तो लेबर हांगा काम करतालो। एज कितली? एज अरावंड 50। म्हणजे पोलीस स्टेशना वयल्यान कळ्ळें त्या प्रमाणे एज तेजी 50। सो तो हांगा मेलो। पण ह्या आतां मेलो म्हणटा पळय तूं, तांकां सेफ्टी कांय ना हांगासर? हांगा तांकां सेफ्टी म्हणजे सादें त्या लेबरांक हेल्मेट ना, कळ्ळें, तेंचे कडेन तांकां सादें गमबूट ना, ते स्वताच्या जोत्यान स्वताच्या कपड्यांनी येता, काम करता आनी स्वताच्या कपड्यांनी चल्ले, कळ्ळें। इतलें व्हडलें जेन्ना डीप काम हांगा चालू आसा तेन्ना तांकां सेफ्टी प्रोवायड करप हें कॉन्ट्रॅक्टराचें काम, पूण हांगा कोणूच ताका पळयना। बरें, तेंचेर हांगा वॉच दवरपी सुपरवायझर आसना। जर सुपरवायझर आशिल्लो जाल्यार तो लेबर मरचो नाशिल्लो। कोण जर आशिल्ले जाल्यार तो इतलो वेळ थंय उदकान बुडून उरचो नाशिल्लो, जावं ताका जर कोणी कितें लागलें आसलें, मशिनरी लागली जावं तो कितें जालें आसतलें, पूण तो इन्सिडंट जावचो नाशिल्लो। हांगा येदें व्हडलें जेन्ना काम चलता तेन्ना थंय म्हणजे त्या हितूंचे टॅक्निकल जाणा जाल्ले इंजिनियर, सुपरवायझर हे हांगा दवरुपाक जाय, जे हांगा कोणूच आसना। हांगा लेबर, ते मशीन चलयता ते ऑपरेटर, तेंचेर काम चल्लां। आतां कितलीं वर्सां जालीं म्हाका दिसता फोंडेकार आतां हे सिवरेजीचे त्रास भोगता, अजून पर्यंत सिवरेजीचें काम जायना। सो कितें सांगीन दिसता तुमकां अशें सरकाराक? सिवरेजीचें काम हें सगळें अनप्लॅन्ड चल्लां। हांगा विकांच्यान 2-2, 3-3 फावटी पायपलायन फुट्टा। हांगा लोकांक ह्या गरमेच्या दिसांनी उदक मेळना, कारण ते सिवरेजीचेंच काम खणटा आसतना ते पायपलायनी फुट्टा, कळ्ळें। सो हें सगळें अनप्लॅन्ड चल्लां। सो सरकाराक आनी कितें सांगू, सरकारा कडेन व्हडले व्हडले टॅक्निकल मनीस बसलेले आसा, कळ्ळें। हें अनप्लॅन्ड काम जें चल्लां तें कशें कितें सरकार खपोवन घेता तेंच कळना, आनी अशें आनीक कितले लोकांचे जीव वयतले। सो आतां पर्यंत म्हाज्या हिशोबान अंदाजान हो तिसरो जीव दिसता गेला। एक हांगा ढवळे, एक फोंड्या आनी हो तिसरो, म्हणल्यार सरकाराक पडोन गेल्लें ना। म्हाजें जाल्यार अशें मत आसा, सगळ्यांत स्वस्त जालां म्हणटा तें मरण मनशाचें, आनी तेंय गरीब मनशाचें मरण, कारण ह्या लेबरांक वाली कोण ना, तो मेलो बाबडो गेलो, तेजी फॅमिली पडली वाऱ्यार। आमी आसा सद्या हावजिंग बोर्डान गेली 7 काय 7.5 वर्सां जालीं सिवरेजीचें काम चालू आसा, रखडात आसा। हें कासवाच्या गतीन चालू आसा काम। आनी हांगा तुमी पळयतलो हे कुट्टीच्यान हो रोड आतां पणजे वचपाचो रोड, अंडर बायपासो, पण थंय आडयलो सुद्दां ना हो सारको तेंच्यांनी। व्हडले व्हडले ट्रक रातचे हांगा परत रिवर्स बनवता, हांगा भितर येता, हांगा लायटी ना, कांय ना। तर म्हाका दिसता हे चवथें म्हाका दिसता मरण जालां हे कामगाराचें सिवरेजीच्या हातून। आज पर्यंत 7 वर्सान 3 बळी गेल्ले आसा, आनी हो राती हांगा एकटो भितर आशिल्लो देंवलो, ताचेर म्हाका तकलेर बकेट पडलें कितें म्हण आयकलां, आनी तो मेलो म्हण आयकलां। तर सरकारान हें काम जें सिवरेजी आसा ताका ताळमेळ खंयच ना भितर रोड्स डिपार्टमेंटाचे ताचे भितर ताळमेळ ना, लायटीचे कांयच ना। तर अशे कितले जाणांचे जीव तुमी घेवपाक उठल्या ते आमकां सांगचें सरकारान। तुमची जर नियोजन आसा तें नियोजन शून्य अशें म्हणटा। पणजे स्मार्ट सिटी कितें जाता तें सगळ्या जगाक खबर आसा, आनी फोंड्यान हें सिवरेजीचें काम 7.5 वर्सां जालीं काम चालू आसा, आनी कितले वर्सां चलपाचें तें आमकां खबर ना। सायडीन GD सद्या रस्ते खणपाक लागल्या, तर रस्ते खणटना लोकांची सुरक्षा तुमी कितली दवरता आनी कितली घेता हें आमकां जाय आशिल्लें। आज हांगा एक्सिडंट जाला, हांगा एकटो तरी आसा दाखोवचो, हांगा एकटोय कामगार ना, कांय सुरक्षा ना। हांगा सुरक्षक दवरपाक जाय आशिल्लो, हांगा कितें जावपाक शकता, आमच्या पब्लिकाचें लायफ हांगा वचपाक शकता, तेजें नियोजन तुमी कितें केलें दाखोवपाचें।